बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें तुज्या चोडा मोगाच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजी दुयेंसां, प्यासपिड्या, त्रास, कोश्ट, कोटेपण, अनबावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातो करचो ना आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनीक पवित्र आत्म्याच्या आदारान स्वतांचे मोरो पासून अजापां मिलाग्र्यो आनीक विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्मे म्हाका कृपा दी, बोड दी तुजी खबर परगोटूंक आनीक सगळीं उतरां तुजीं उतरां कर तीं आयकोन सगल्यांनी जिवीत बदलून तीं पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांव हें मागणें कोत्तां तुका, म्हाका कृपा दी, बोड दी तुजी खबर परगोटूंक. आमेन. पवित्र आत्मे जो लोक हो आयकोन व्हिडिओ दुसऱ्यांक शेअर करता, व्हायरल करता, तांची सगळीं कामां तूं करून दी आनीक तांची सगळीं दुयेंसां पयस कर. तांकां कोवीड पिडेंतनी राखून आनीक सांबाळून दवर आनीक सदांकाल तांणी शेअर करपाक तांकां हुस्को दी. आमेन. आयज जावन आहा 16 तारीख जानेवारी 2021. देवाचे भाशेन हांव सजमतां ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचो वार नेटान फुडें व्हरतात म्हणून. आमेन. जॉन 12:9. जेजू तुंय आसा म्हूण जुदेयकारांतल्या जायत्या जाणांक कळ्ळें, म्हणटच तीं थंय आयलीं जेजूचेच पासोत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक म्हणून मुखेल याजनिकांनी लाजाराकूय जिवेशीं मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ताका लागून जायतीं जुदेयकारां तांकां सोडून जेजूचेर बावाट तेवतालीं. जेजू हिंगा आहा म्हणून सगळें खबर कळ्ळी आनी की लाजार मेलो 4 दीस जाले, मेलो मनीस पोत्तून जीत जाला म्हणून आख्ख्या गांवांक खबर जाली आनीक सगलो लोक येतालो लाजारा चोवपा येतालो म्हूण सांगिल्लें तेणी. जेजूकूय मेळपा येतालो, पूण दोनी काम तेंगेलीं जातालीं. जेजूक चोयतालो, मेट्टालो, आपली कामां कोन्न दुयेंसांय बरी करून घेतालो आनीक त्याच विजिटाचेर लाजार खरें आमी दोळ्यान चोया, हो 4 दिसान मेलो मनीस सारको दिसोता, कितें दिसोता, वो तेगेली कात बावल्या, वो कितें जालें तें आमी चोया म्हणून. हो मेलो 4 दिसान जीत जालो तो. सगलो लोक येतालो आनीक ही खबर मुखेल याजनिकांनी लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण थारायलें, कित्याक ते जायते लोक आतां जेजूचेर बावाट दवरपा लागलो, कोण ज्यूस आसले ते, कित्याक सगळीं दुयेंस बरी कोता म्हणून लोक जाण आसलो. पूण मेलोलो 4 दिसांनी मनीस जिवन जातलो हें लोकांच्या स्वप्नां देखून ना. कित्याक लोकांगेल्या चिंतनाचे आनीक मोनाचे आनीक सोजमणी पळय लोकांक आहा ती मेलो मनशाक जीत करपाचे सारकी पयस. दुयेंत देखून बरो जावपाक, भूत देखून काडपाक हें साद्या मनशागेलें कार्य न्ही. हें कोणा कडेन जायना साद्या मनशा कडेन. तरी आतां हे धर्माचे वडील आतां जेजूक आनीक लाजाराक ते जीत मारपा सोदताय. धरोम तो आतां जीत मारपा सोदिता, चोयाय तुमी. आनी आमी देवागेले मनीस म्हणटाय ते. गॉड चोजन पीपल इज्रायल म्हणटाय. हें तें लोकां जीत मारपाचें, चोयाय. धर्माचे वडील लोकां जीत मारताय. जीत मारप म्हळ्यार देंवसरा गेलें तें तुमकां ल्हान भुरगीं देखून सांगतलें की तें वायट म्हणून. आनी जीत मारलेलो हो लोक धरोम चलयता, चोयाय तुमी. बारा दुसऱ्या दिसाक उत्सवाक आयिल्ल्या जायत्या लोकांन जेजू जेरुजाल्याक आयला म्हूण आयकलें देखून माडांच्यो चुट्ट्यो घेवन ताका मेळोवंक तो लोक भायर सरलो आनीक वचो आरडूंक लागलो, जय जय सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय, इज्रायलाच्या राजाक जय. आनीक जेजू एक ल्हानशें गाडूं
आनीक जेजूक एक ल्हानशें गाडू मेळ्ळें आनीक ताचेर तो बसलो कित्याक अशें बरयलोलें आसलें. तर हो पळय देखावो जाला तो आदीं ओल्ड टेस्टामेंटांत प्रोफेतां वयल्यान बरयलोलें तें घडोवन येवपाचे खातीर. सिंहासनाचे पोरजे भिवू नाका, हो पळय तुजो राजा येता. गाडवाच्या पोराचेर बसून येता. तर हांव तुमकां सुरवातेक सावन सांगून येयलां की आमगेलो कातोलीक धर्म सगलो फूल प्रूफ. हिंगा लिपोवन चिकन आवट जायन माजराचे भाशेन लिपोवन रावन चिकनाचे भाशेन गुणां धांवन वा इंद्राचे भाशेन घोलीं धांवन ओर बेब्याचे भाशेन बांयत रावन बोब मारपाचें आमगेलें कातोलीक धर्म न्ही. आमगेलो कातोलीक धर्म म्हणटा तो कितें संवसार घडला आनीक मनशाक रचला आनीक सगळें दिसता आनीक दिसती पडना तें रचला तो देव जावन आसा कातोलीक धर्माचो वडील म्हणटच सगळ्या मनशांचो वडील. जो कोण कातोलीक धर्म मानना ताचें खोटा तें आनीक सांगपाचें न्ही. तर सिंहासनाचे पोरजे भिवू नाका, हो पळय तुजो राजा येता गाडवाच्या पोराचेर बसून येता. तर जेजू हिंगा बरयलो आहा की तुमी भिनाकाय कित्याक जेजू तुमच्या सांगाताक आसा. तर ज्या मनशागेल्या जिवितांत जेजू ना म्हणटच तो कातोलीक जावपाक शकना. आनीक जो कातोलीक ना तो जेजू म्हणटाय तो हो आमगेलो ओल्ड टेस्टामेंटांतलो जेजू न्ही. जी कातोलीक लोक पळय नॉन कातोलीक पळय मानताय ते हे जेजू माननाय ती शुअर. बायबल हो घेवन भोंवताय ती जेजू जेजू म्हूण बोब मारताय पूण हो जेजू न्ही तो. कित्याक जेजून सांगलां आपल्याचे नांवान जायते येतले बोब मारतले. हो कातोलीक धर्माच्या भायल्यान तें सारकें सांगलोलें जेजून. कातोलीक इगोर्जेन रावन बोब मारे. कातोलीक लोकां अजापां मिलाग्रो करून शिकूयाय. हिंगा की आमकां सगळ्या कातोलिकांक सारको भरपूर फायदो जायन सगळे पवित्र जायन सगळीं कातोलिकां स्वर्गार मेळटलीं. 16 जेजूचे शीस पयलीं ह्यो वस्तू समजोले नात पूण जेदना देवान जेजूक महिमेवंत केलो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरयलोलें आसलें म्हूण आनीक ताका अशें केलें म्हूण ताका उगडास आयलो. तर जेजून आपण हुसार मारतो म्हणून 2-3 फावट सांगिलां आनीक ह्यो सगल्यो एक एक घडण्यो जेजू तांकां उगडास कोत्तालो आनी हे देखावे घडोवन येताले आनीक तांकां मागीर जेजू मत्तूच हें सोत खरें आनीक हो आमी जो आतां परगट कोताय ओर तेणें पळय परगट केलोलें तेजी शिकवणी दिताय तो जावन आसा देव आनीक तो जावन आसा देवाचो पूत सांतीस त्रिदादीचो एक देव. हें तांकां मागीर तांकां उगडास आयलो. लाजाराक समाधींतलो भायर आपयलो आनीक ताका मेलेल्यांतलो उठयलो तेन्ना जेजू बरोबर आसलो तो लोक हे घडणे विशीं गोवाय दितालो. तो सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयकाय बरें करून तुका खूंय वचोन तुका तर एक मिलाग्र जाली तुगेल्या जिवितांत घडये तुगेलें दुयेंस बरें जालें तुगेली फामील परतून मेळ्ळी मोडलोली जी परतून घडली आनीक तुका काम नासलोलें ओर बँकाचो लोन आसलो ओर कसल्यो अडचण आसल्यो घर काडपाचें ओर घर इनकम्प्लीट आसलें हें पळय देवाच्या वचोऱ्यांच्या उद्देशीन तुगेलें सगळें थाल्यार पडलें. ही मिलाग्री जेजू म्हणटा लिपय नाकाय सगळें सांगाय. हिंगा जे लोकांन पळयलोलो तो लोक देखून हाचो गोवाय जालो म्हणटच जे ने पळय लोक येतालो मिटिंगेक हिंगा प्रवचन करपाक जेजूक मेळपाक ताका लोक सांगतालो चुये लाजार बरो जालो 4 दीस मेलोलो कुसपा जाय आसलोलो वास मारपा जाय आसलो पूण आमी दोळ्यान चोयला आमच्या मुखार लाजार उबो रावला. थंय हो तुमकां सांगलें उणें अदमास 1000 लोक आसतो म्हणो तो मुगे भाशेन तेजे मायजू आसपाक शकता पूण आसूं धर तूं. ताका लागून जेजू बरोबर आसलो तो लोक हे घडणे विशीं गोवाय दितालो. तर गोवाय दिवप सारकी व्हेरी इम्पॉर्टंट.
कित्याक तूं गोवाय दिना म्हणटच तुका कळ्ळें तूं वेजिटेबल मार्केटां वचोन तो कॅबेज आनी कॉलीफ्लावर घेवन येता ते भाशेन तूं गेलो ह्या प्रवचणाक गेलो त्या प्रिचिंगाक गेलो त्या रितीराक गेलो आनीक तूं ही मिलाग्र तुगेली मेळ्ळी तूं बरो जायन येयलो मागीर तुगेलें पोतून कोमेस तूं वायटांतूच आहा तूं रेब्यांतूच पोतून आहा तुवें थिंगा भास दिलोली तुजी त्या मोती देखून ना की तुवें थिंगा भास दिलोली की हांव सगळ्यांक बक्षितां आनीक हांव केदींच वायट करचो ना हांव आनीक पातो कादारचो ना हांव बरो मनीस जातलो म्हूण तुवें भास दिलो ती तुजी सपनां देखून ना तुका चल ती देवान मिलाग्र केली म्हूण ना तुज्या भावाटान तुका बरो केलो कित्याक तुवें देवाक भास दिली पूण तुगे तें सपनां देखून ना की तुवें भास दिलोली खूद आनी ते तुवें बरो मनीस जाता म्हणून जेजूक पळय देवाक तुवें सांगलोलें वो तुवें पळय कोंत्राद केलोलो देवाचे मदें तो तुका खबर सपनां देखून खबर ना की यश केल्यार तुका पेकोवणी मेळटा आनीक तूं बरो जाल म्हणून ताका लागून तुका स्वता कितें देवान बरें केलां आनीक तुगेलें वायट जिवीत आपल्या गेलें कांय प्रॉब्लेम ना यश जाता तुका मुगेलें पळय वायट जिवीत आहा तें देवाक कांय पडलो ना कित्याक देवान बरें केलें म्हाका तुका खबर देखून ना तुवें देवाक ही भास दिली वो कोंत्राद केलो की हांव आनी केदींच पातो करचो ना हांव आयज सान बरो मनीस जाता देवा म्हाका बरो कर आनी यश कोन्न देवान तुका बरें केलो वो तुगेलें काम शांती पावलें खूंय आडकोन उरलो तें वो तुका बोटीचेर व्हर गल्फाक व्हर पासपोर्ट जाय नासलो लंडना वचपाक पुर्तुगेज ती जायन मेळ्ळी आडकोड गेली पूण तुका स्वता तुका देवान केलो मो पूण तुगेलें वायट जिवीत तुका स्वता नॉर्मल तो तूं पोत्तून वायट जिवितान तुगेल्या पोत्तून पडटा आनीक तें वायट जिवीत न्हू पोत्तून चालू कोता आनीक हेसल्यांचेर मागीर सारकें निसोणटोन येता जो मनीस एक पाटी दुयेंसांतलो बरो जायन येता आनीक मागीर जेजूचें पळय काम कोन्ना म्हजे भाशेन तेजें निसोणटोन ह्याच पासत लोकांची उरपूंज ताका मेळूंक भायर सरली कोणा जेजूक जेजून ही खुणां केल्ली म्हूण तांणी आयकल्लें 19 तेदना फारिजेवांनी एकामेकाक म्हणलें पळयलें मूं आमचें कांयच चलो ना आख्खो संवसार ताच्या फाटल्यान चल्लो तर आतां हांव पळय शिकयता हें पळय तुमकां हांव देवान पळय प्रवचन केलोलें प्रिचींग केलोलें तेजी हांव तुका शिकवण दिता आनीक आतां सगलो संवसार आख्खें गोंयभर गोंयकार संवसारभर शिंपडलोले आहाय सगळे आतां पवित्र जावय येयाय जेजूच्या फाटल्यान येयाय अजापा मिलाग्र करयाय सगळे कातोलीक गोंयकार आनी चिकन आवट जायनाकाय ते कुल्ल्याचे भाशेन तुमी एकामेका पांयां ओडून उतल्या सगळे तुमी पातकांत दुयेंसांत आनीक वायटांत तुमी लोबदोन तुमगेलें निसोणटोन जातलें गॅरंटी हेजी सारकी तर हें सगळें सोडयाय आनीक ताच्या फाटल्यान येयाय जेजूच्या फाटल्यान येयाय सारकें ऑन द स्पॉट तुमकां आनी खूंय रितीर वचपा नाका ना म्हूण कांय करपा नाका मुगे प्रिचींग तुमी आयकिल्लीं तुमी पवित्र जालीं आनीक आयज सान करपा लागाय लोकांक आदार करपा लागाय प्रवचन कॉमेंट्स करात ल्हान ल्हान व्हिडिओ करून मुगलो व्हिडिओ आयकोन कितें पळय तुमकां दिसता तुमी उलोवपाचें तें मुगेलें ऑद्दोरा पळय प्रिचींग आहा हें तें 5 मिनटां करून तुमी अपलोड कराय ओ 10 मिनटां कराय तुमकां पळय कितें बरें दिसता तें घेयाय आनी उलोवयाय तेजेर तेंचे घालय म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण करयाय पवित्र रावन करयाय ना जाल्यार तुमकां एक पयशाचो फायदो ना तुकाय ना तुगे जिविताकूय ना आनीक तुगेले भुरग्यांकूय ना फॅमिलीकूय ना तुगेले माय बायकूय ना तुगे माय बाय तर आजून जिते आहाय जाल्यार तांकां देखून आजून चान्स आहा स्वर्गार वचपाक आनी घरान पळय दुसपट जाल्या खंयच्या वाटेन तुमकां लॉस जालां तें तुमगेलें भरपूर तुमकां 100 आठांनी भरपाय मेळटली जेन्ना तुमी पवित्र रावन म्हजे भाशेन जेजूचो काम फुडें व्हरोंक मुखार सरलीं जाल्यार आनीक आतां फारिजेव कितें म्हणटाय पळयलें मूं आमचें कांय चलो ना आख्खो संवसार जेजूच्या फाटल्यान गेलो तर आतां तांकां कळ्ळें तेंगेली विकेट पडली ऑलरेडी तर आतां जेजूक मारपाचो सारको तेंगेलो टायम
तेंगेलें उदक सारकें नाकाको पावलां आनी म्हणटा तें रावपा जायना. एक तर मान नाय आमी जाल्यार आमी रस्त्यार पडले. आमगेली फामील आनी आमगेलीं भुरगीं आमगेले चेडे पडे पाद्री जावपा आसले ते रस्त्यार पडले तेंगे पाद्रीपण काबार. 20 उत्सवाच्या सोमयार देवाक भोजूंक जेरुजाल्याक चडून आयिल्ले मोदें थोडो ग्रीक लोक आसलो. गालिलियांतले बेतसायदाच्या फिलिपा सोरशीं येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदतांव. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनीक फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. आतां ग्रीक म्हळ्यार बरें पयस पडटा आनी ही जेजूगेली खबर शिंपडोन 3.5 वर्सां जेजूगेली मिनिस्ट्री. तर जो लोक ट्रेडींग करपा वयतालो, येपार विकपा वयतालो, तेंगेल्या तोंडांतल्यान हेज्या तोंडांतल्यान ही खबर भायल्या गांवांत देखून पावता, ग्रिका पावता, इज्रायला सावन. आमगेले गोंयकार देखून ग्रिकाक जायते काम कोताय आतां. पुर्तुगाल, ग्रीक, मागीर सगळे स्विजा देखून आहाय, मागीर स्विडन आहाय, नॉर्वे, मागीर जर्मनी आहाय कितुले, इटली कितू आहाय. अशें कोन्न सगळे आमगेले गोंयकार संवसारा शिंपडले आनीक अशें कोन्न हे गांवच्या लोकांचे ग्रीस पळय हे लोक आहा तेंचे गांवच्या लोकांचे कानार पडोन तेय जेजू मेळपाक गेले. पूण आतां कितें जाता, आतां हो लोक फॉलगां वयता. हो पळय ग्रीस आनी ग्रिकाचो पळय लोक आहा युरोपाचो, तो आतां फॉलगार वयता. बिचीर वचोन विंगळे न्हिदताय. अशें करपा ते वचों न्हय. हो लोक जेजू मेळपाक गेलोलो. तर हो संबंद आतां सारको गैर संबंद, हें सारकें पोजोळपण आतां सारकें चड जालां संवसारांत. आनी असल्याचें निसोणटोन चुये आतां कोवीड जायन कितको लोक फडफड्यान मरता चुयेत. कोंबयेचें दुयेंस येता तें आमी चोयिल्लें. कोंबयांचें वर्सांस येता चडशें गोंयांत. ते कितकोन मोत्ताय, कितकोन झेम्यान मोत्ताय तीं चुयाय तुमी. तेशें कोन्न आतां झेम्यान कोविडाचे लोक कितू मोन गेलो. गोंयकार कितू मेली UK. कितू मोन येताय तीं चुयाय फ्लायटाचेर. एअरपोर्टार कोण खबर काम करता तेंको खबर काडय गोंयांत. कितू मोन येताय तीं दिसा UK सावन. कोविडाचें मोन. कित्याक तेणी संवसार आनीक जिवीत म्हणून फकाणां मोगयलां. जैन हायन मस्त रावपाचें हें तेंगेलें जिवीत जालां. जेजून सांगलो तें कार्य. वचात आनीक सगल्या लोकांक आपली खबर परगटात, शिकयात बायबल, म्हजें पवित्र उतर शिकयात आनीक तांकां तुमी सगल्या वायटांतलीं मेकळीं करात आनीक तेंकाय करूंक शिकयात तांच्या हातांनी, तांच्या तोंडान उलोवन. हें सगलें कांय केलो ना आमगे गोंयकारांनी. ह्यो सगल्यो वस्तू पळय जेजून सांगलेल्योय त्यो कांय केलो नाय. लोक आपल्या गेला UK येयला सगळो जोडूंक उरलो आनी आतां कोवीड जायन मेलो. जेजून म्हणलोलें सगल्या संवसाराक वचात आनी गोंयकार पावले ना न्ही. आख्ख्या संवसारा शिंपडले मो कांतराचें व्हडलें नेट मारताय. कित्याक तें नेट कोवीड जायन मरपाकू? जेजून सांगितलां संवसारा वचय आपल्यागे खबर परगटाय. तुमी हिंग येताय, घर घेताय, भाड्या दिताय, भाट काडटाय. ऑस्ट्रेलियांनी भाट घेवन घर काडटाय. 1 काडलें, 2 काडलें, आनीक घेयलीं, फाटल्यान कूड काडलीं, भाड्या दिलीं. हें सगलें संवसारांतलें. हिंग मागीर कोवीड जायन मरपाचें. हितू बरेंपण कांय येवपा ना. तुमी कितलीं घर घेयाय, कितलीं भाड्या दियाय, कितले रूम काडयाय, ऑस्ट्रेलिया काडयाय ना UK जायत लोकांनी भाड्या घर दिलें इजी मानी म्हणून आनीक अशें कोन्न पळय कितें करयाय तुमी कांय फायद ना हितून. तुमगेलीं भुरगीं तुमच्या वायट जातलीं आनी सगलें उदका वयतलें गॅरंटेड. हितू आनी कसलोच दुबाव ना. तर आतां दोळे उगड्याय पुरो. चिंत्याय तकलेन चिंत्याय. आनी हें मुगेलें प्रिचींग तुमकां एक फावटी मेळ्ळें सगळे गोंयकारांक शेअर करयाय. खूंय आसा ते संवसारांत. तेणी जिवीत बदलून पवित्र जायन तेंगेलो घोराबो तसोच तेंगेली फामील आनीक तेंगेलीं सोयरीं दायरीं इश्ट तेंकां सगल्यांक पयलीं तेंकां साल्वाक कोंदीत. आनी मागीर म्हणटा कामाचे जायत लोक मेळटात तेंकां.
व्हडले पयसून तुमी ऑस्ट्रेलिया गेले पोतून हांव गोंय यो म्हणना तुमकां हांव. UK गेले पोतून गोंय ये आनी कॉमर्स कोरया म्हणना. गल्फ आहाय हूंय कॅनडा आहाय आनी हूंय जर्मनी आहाय पोतून गोंय वचपाक गरज ना. आहा थिंगा तुमी चालू केलां आसूं कॉमर्स कोरया आतां थिंगसान कंटिन्यू कोरया आतां पुरो. वायट केलें तें सोडयाय. कितें पळय आहा तें उजार कोरया आनीक देवा गेलें काम आतां चालू कोरया. कांय बोंद कोनाकाय. तुमी पळय कितें घर बर घेयलें भाड्या दिलें आसूं चल दी पूण हें देवा गेलें कामूय चालू कोरया. आनीक मुगेलें तुमकां डिस्क्रिप्शनां मेळटलें तें सगलें तुमी ते भाशेन तुमी कोरया. 10% देवा दिया आयज सान कॉमर्स कोरया आनी राव नाकाय. देंवसार तुमगे केदों विकेट उडयन तुमचें मरोण सारकें गॅरंटी. सारकें सावळेचे भाशेन तुमगेलें मरोण भोंवता. एक्चुअली आमगे कातोलिकांगे सावळी चोयन दुसरे लोक कन्वर्टेड जायन दुसऱ्या लोकां पेकोवणी बरेपण मेळपा जाय. पूण आमगे सावळी ती मोन्नाची देंवसरा गेली. सावळे भाशेन सारकें कातोलिकां मरोण फाटीं लागलो आहा देंवसार. हेका लागोन सगलीं कातोलिकां चिकन आवट जायन कितू मोत्ता UK चुयाय 40-50 वर्सांची. तर हे ग्रिकाचो लोक जेजूची बरी खबर आयकोन हूंय पावलो इस्रायला पावलो आनी तेदोन चलोन तें गाडवाचेर नाजाल्यार हेजे उंटाचेर नाजाल्यार हिंग म्हणटा ग्रिका म्हणटा घोडे आहाय घोड्यान गेल्ले आसतले बरे पयशाकार बिझनसमॅन जाले त्या तेंपा वयले घोड्याचे गेल्ले आसतले. घोडो मातशे फास्ट. तर तेणी म्हणलें आमकां मातशें जेजूक मेळपाक जाय. कोणाक विचारलें पयलीं म्हणलें ताणें सायबाक कोणाक फिलिपाक. मागीर फिलीप गेलो एंड्रूको म्हणपा लागलो. आरे एंड्रू हेचो येयले ग्रीक आसा पयस आयले रे कितें कोरया. जेजू मेळपा दिया ओर तेंका धाडाया जेजू बिजी आहा म्हणून. ओ तें कोडे कितें घेया. हिंगा एअरपोर्टाचेर कामां लावपा ओवर टायम दिवपा पयशे घेताले गोंयकार. आतां हुंय आहाय कामू. एअरपोर्ट बंद पडून सगळें काम गेलें. हेचोय ते चोर नागोणे घातकी म्हणटाय ते कातोलिकूच ते गोंयकार. मागीर तेणें म्हणलें फिलिपान म्हणलें ना रे तेंकोडे कितें जोडय म्हाजी जेजू मेळपा दिता. मागीर चोवया कितें घे तेंकोडे एक 5 सिल्वर कॉयन घे 10 घे बरें ग्रेस जाल्यार. चोय ते कितें कोयले घोड्यान येयल्याय वो उंटाचे येयले जाल्यार चोय. तर एशें कोन्न म्हणलें तेणी ना आमी कितें कोताय कातोलीक आमी हुंयच्यान हूंय हात मारूं मेळटा कोणाको कमिशन घेवपा मेळटा कोणाको कितें कोन्न भाडें कितें कोन्न घेवपा मेळटा ओर कोणा पयशे घेवन कामां लावपा मेळटाय ओर कोणाक फटोवपा मेळटाय. आतां आपूण तुका पयशे दिता रे तुगेले वाडोवन दिता चडोवन दिता आनीक मागीर पोत्तून दिता रे उदार घेताय एशें कोन्न मागीर नागोयताय पोत्तून दिनाय. पोत्तून मागोवंक गेल्यार म्हाजी वायटान घेवपा पडटा तुका म्हाजी मारूं येताय. हेचो न्ही आमगे गोंयकारांक कातोलीकपण जालें हें. तर हेका सांगतलो कोण. बायबलाचे वेर्स आहा ते कशे सुदरतले तांकां शिकोवपाक कोण देवाचो मुण्यारी ना तर. म्हणटच इंग्लिशीन प्रिचर म्हणलां. ओ म्हजे भाशेन कोण ना जाल्यार हे सगळे गोंयकार कातोलिकाचे दोळे कितको उगोत जातले. येयाय उठाय कोरया प्रवचन कोरया म्हजे भाशेन कोरया शिकोयाय. मुगलें आयकोन मुगलें रिपीट कोरया म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. तुमगे फामिली इश्टा फ्रेंडां सगळें धाडय. ट्विटर हेजेर इंस्टा आनीक हेजेर घाले अपलोड कोरया सगळे सोशल मिडियाचेर आनी सगळ्या गोंयकारांक एशें कोन्न मागीर सगळें खबर जाय दी हो कोता तो कोता हो शिकयता तो शिकयता म्हणून मागीर एशें कोन्न हिंगा आख्खे युरोपा सावन लोक येवपा लागलो ग्रीका सावन इज्रायला वचपा लागलो जेजू मेळपाक बरेपण करून घेवपाक शिकपाक जेजू गेलें प्रवचन आयकपाक. तर एशें कोन्न आमी कातोलीक एशें कोन्न जावपा जाय लोक आमचे बोले धांवोन येवपाचो. पूण आमी कातोलीक कितें थोंड पडले लूक वॉर्म म्हणटाय इंग्लिशीन नाजाल्यार कोंकणीन प्रिचर आहाय ते ओलक्या पोलक्या म्हणटाय. कित्याक आमचे मदें एशें कोन्न जेजूचे भाशेन आमी जेजू गेलो वावर फुडें व्हरनाय. जेजू गेलो तर वावर फुडें वयल्लो असो संवसाराचो लोक आख्खो गोंय येवपाचो. कित्याक येळेचें न्हिदो न्ही हें तें करपा न्ही वायट सगळें. पूण
जेजूगेली खबर आयकून शिकोवंक कितको बरें करपाचें, कितको शिकोवपाचें, तें करपा विचारपा लोक येवपाचो. आंद्रेन आनीक फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. आतां ताका कमिशन ओर टेबला पोंदांतल्यान पयशे कांय गेले न्हय. आतां तेणी जेजूक सांगलें. जेजू जेजून तांकां परतीपाड केलो. तेणें सांगिल्लें, हे ग्रिकां सांगिल्लें तुका मेळपाक सोदताय. देवान मनशाच्या पुताक मोहिमे वोत करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक जाता. जीं कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात तीं आपलो जीव इबाडटात. आनीक जीं कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो दुयेस करतात तीं आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटात. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनीक जंय हांव आसां थंय म्हजीं सेवकांय आसतलीं. कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो. इंग्लिशीन मातशें घेता. 26, 25. Anyone who loves his life loses it, but anyone who hates his life in this world will keep it to life eternal. If anyone serves me, he must continue to follow me. If anyone serves me, the Father will honor him. And wherever I am, there will my servant be also. सो जेजू कितें म्हणटा हिंगा ओल्ड टेस्टामेंटांत सर्व म्हूण आसलोलें, तर जेजून तेंच गेलां. इफ एनीवन सर्व्स मी ही मस्ट कंटिन्यू टू फॉलो मी. आतां हांव जीत आहा म्हणटच तुमी म्हजे बरोबर येताय. म्हजी सेवा करपाक तुमी सोदताय. म्हाका मेळपा येताय. म्हगेली शिकोवण तुमी घेवपाक येताय. आनीक इफ एनीवन सर्व्स मी ही मस्ट कंटिन्यू टू फॉलो मी. आतां पळय हांव जेजूचो वार कोता जाल्यार म्हज्यान आनीक परतून वायट जिवितांत वचपाक जायना. हांव जेजूचो फॉलोवर जालो म्हळ्यार वांगडी जालो. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय. आनीक जंय हांव आसां थंय म्हजी सेवकांय आसतलीं. आनीक सेवकांय आसतलीं म्हळ्यार कितें, जंय जंय देवागेली खबर पावता ज्या ज्या घरांनी थिंगा आनीकूय त्या घरांत तें आख्खें घर जेजूगेलें मोगाचें घर म्हणून उत्पन्न जातलें. तर जेजू आहा थिंगा जेजूगेलें प्रवचन चालू आसपाकूच जाय. तेन्ना ताका म्हणटाय हो जेजूगेलो शिस ओर हो कातोलीक. एक म्हणटाय खरो कातोलीक. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजे भाशेन कोणूय तरी जेजूगेली खबर परगोडटाय जाल्यार जेजूगेली सेवा करप म्हळ्यार कितें, इगोजी सान्न मारपाची, बांक पुसपाची न्ही, दुसऱ्यांक खबर परगोडपाची. म्हजो बाप तांकां मान दितलो. मान म्हळ्यार आमकां पळय सगळें मेळपाचें आहा तें आमकां देवा कडच्यान डायरेक्ट मेळटलें. आनीक जेन्ना तेणी शिसांनी जेजू सांगिल्लें हें तुका मेळपा आयलें, जेजून म्हणलें देवान मनशाच्या पुताक महिमेवंत करचो वेळ पावलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता. पूण मरो जाल्यार जायतें पीक दिता. तर आतां हो बायबल आमगेल्या घरांनी आहा ओर बोर्सांनी आहा, हितूं आहा, मोबायलाचेर आहा वा लॅपटॉपाचेर आहा, हूंय आहा. ओर कंपनी देखून कॉपी व्हरून दवरल्या आमी. मोटरां आयांनी दवरलेलो धाकटो हँडबूक, हँड बायबल, न्यू टेस्टामेंट जालो जायतीं वर्सां जालीं. तर अशें करून लोकांनी एका तिका दवरलो आहा. पूण कितें, पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता. कितको न्हू, हांव तुमकां सांगतां, घोवाचो कोणो जमनीर पडून मरोत जाल्यार तो तसोच उरता मरो ना जाल्यार. पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता.
तर आमी भात रोयताय गोंया जाणाय आमी. तर बी मारल्यार आमकां तेजें साकांनी भात मेळटा. कितू साकू? कोडभर मेळटा. 2 तर ओजीं आमी रोव काडलो, आख्ख्या शेता पावता. तर तो 2 ओज्यांचो आख्खो कोड भोत्ता. तर अशें कोन्न आमी तर एक मनशान तर प्रवचन चालू केलें जेजूगेली खबर शिकोवपाक परगोडपाक आनीक जायतीं तुजे भाशेन उत्पन्न जातोलीं. हिंगा बंद करया. थँक यू होली स्पिरीट. आमेन. रोजार कमेंट्स करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताजे फॅमिलीक, फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिजे फॅमिलीक, जॅकलीन आनीक ताजे फॅमिलीक, तेओदोमिरा रोशा आनीक तिजे फॅमिलीक, कोलेत आनीक ताजे फॅमिलीक, जॉन्सी आनीक ताजे फॅमिलीक, सुकोर आनीक ताजे फॅमिलीक, जेसी आनीक ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनीक ताचे फॅमिलीक, पियादा दिवाज आनीक तिचे फॅमिलीक, मोरियान आनीक तिचे फॅमिलीक, जिपोट आनीक ताजे फॅमिलीक, जोकी आनीक ताजे फॅमिलीक, क्रिस आनीक ताजे फॅमिलीक, तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक तूं बरे भाशेन सांबाळून दवर आनीक सगळ्यांचीं कामां तूं करून दी. सगळ्यांक कोवीड पिडेंतलीं राखून सांबाळून दवर. आनीक तांचीं दुयेंसां, अल्सराचें दुयेंस, भिंडाचें दुयेंस, जोऱ्याचें दुयेंस, आनीक किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर, पॅनक्रिया फेलियर, तशेंच फातर मुतांत नाजाल्यार किडनींत नाजाल्यार पॅनक्रिया आनी तशेंच जीं तकलेन सुडल्याय तीं मेंटल जाल्याय तीं आवट जाल्याय तीं उगडास सुन्ना तीं सगळीं दुयेंसां तांचीं बरीं कर. आनीक तीं सगळीं ही मिलाग्र पळोवन तांकां पवित्र जावपाक तूं तांकां तुजी कृपा दी. आनीक तशेंच तांचीं सगळीं चिंतना तूं शांती पावय. जीं मेंबरां काम कोत्ता तांचें काम वाडय चोडय, पोस्ट वाडय, पगार वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां बरें जायत्या पगाराचें व्हडले कंपनी तांकां काम फावो कर. तशेंच जो लोक कोवीड पिडेक लागून बेकार आहा तांचें काम दोबराद पगार दिवन पोस्ट वाडोवन तांचें पोत्तून काम चालू कर. कित्याक हो सगलो लोक हे सगळे घोराबे तुजी ही मिलाग्री पळोवन सगळे घोराबे पवित्र जावन सगळें सूख भोगूंक संवसारांत तीं पावूंक तूं तांकां ती कृपा तूं तांकां दी. आनीक सगळ्यांक बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर. ही मागणी तुका करता स्वर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.